बाणास्तारी जाल्ल्या भिरांकूळ अपघाताचेर पुलिसांनी चौकशी केल्ली आसा आनी फुडलो तपास लेगीत चालू आसा अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान विधानसभे भायर विचारिल्ल्या प्रश्नाची जाप दितना म्हायती दिली। जो दोशी आसा ताका शिक्षा जातलीच अशें मुख्यमंत्री म्हणटा। अपघात टाळपाक सरकारान खर नेम आनी कायदे केल्यात, पूण जायते जाण ताका पाळो दिनात। बाणास्तारी अपघाताक लागून कायदो आनी सुवेवस्था इबाडल्या। सोरो पिवन वाहन चलोवप्यांचेर पुलीस कारवाय करतातूच, पूण पुलीस दरेक वाहन आडावन चालकांची सोऱ्याची चांचणी करपाक शकनात। लोकांनी हाचो गांभीर्यान विचार करप गरजेचें अशें मुख्यमंत्र्यान म्हणलां। तामनार प्रकल्प नाका म्हूण विजयाची मंगळारा विधानसभेंत मागणी। ह्या प्रकल्पा खातीर 14,000 झाडां कापल्यात म्हूण विजयाचो दावो। मंत्री सुदीन ढवळीकार म्हणटा कितली झाडां कापल्यात ताचो नेमको आंकडो दिता। सुदीन म्हणटा तामनार प्रकल्पाची गोंयाक गरज। गोयच्या मोटरसायकल पायलटांक CSR माध्यमांतल्यान शेड बांदून दिवपाचें काम सरकार बेगीन हातान घेतलो अशें आश्वासन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिल्या। मोटरसायकल पायलट फकत गोंयांतूच आसा, तांच्या वेवसायांक हातभार लावपाक सरकारान तांकां मजत करची। तशेंच ते जंय भाडी मारपाक उबे रावतात थंय तांकां शेड घालून दिवची अशी मागणी आमदार विजय सरदेसायान लक्षवेधी सुचने वेळार केल्ली। भारत माता हे संकल्पनेखाला दिवचलच्या सरकारी हायस्कुलान सोमारा मेरी मिट्टी मेरा दिशा ही कार्यावळ व्हडा उमेदीन मनयली। पणट्यांची आरास आनी रांगोळी हे कार्यावळीचे खाशेले आकर्षण आशिल्ले। सैमाची राखण करात असो संदेश लेगीत ह्या कार्यावळीच्या माध्यमांतल्यान विद्यार्थ्यांनी दिलो। आझादी का अमृत महोत्सवा निमतान ही कार्यावळ घडोवन हाडिल्ली। हे कार्यावळीन विद्यार्थ्यां सयत पालक आनी शिक्षक उमेदीन वांटेकार जाल्ले। वातावरणात जाल्ल्या बदलाक लागून सध्या जोर थंडी, दोळे येवप ह्या सारकी साथीची दुयेंसां पातळ्या। गोंयभर ह्या दुयेंसांची साथ पातळ्या। देखून सगळ्यांनी स्वताची काळजी घेवची अशें आवाहन दोतोर करपाक लागल्यात। वातावरणात जाल्ल्या बदलाक लागून जोर थंडी तशेंच दोळे येवप ह्या साथीच्या दुयेंतीन वाड जावपाक लागल्या। ताका लागून दिवचलच्या सामाजीक भलायकी केंद्राचेर सध्या ताण वाडला। दर दिसा 300 ते 400 दुयेंती भलायकी केंद्रांत येतात। साथीची दुयेंसां पातळची न्हय म्हूण सामाजीक भलायकी केंद्रा वतीन फावो ती प्रतिबंधात्मक उपाय येवजण हातान घेतल्या अशी माहिती भलायकी अधिकारी दोतोर मेधा साळकर हिणें दिल्या। लोकांनी फावो ती काळजी घेवची, दुयेंसाची लक्षणां दिसपाक लागतकीच भलायकी केंद्रांत येवन उपचार करचे असोय उलो दोतोर मेधा साळकर हिणें मारला।
जो मेरेन पीडित फामिलीच्या घरच्यांक न्याय मेळना तो मेरेन वोगी रावचे नात अशी शिटकावणी आतां दिवाडीच्या लोकांनी दिल्या। आयतारा राती बाणस्तारी जाल्ल्या अपघातान दिवाडीच्या फडते जोडप्याक मरण आयिल्लें। बाणस्तारी अपघातान मरण आयिल्ल्या फडते गोबायलेक न्याय मेळपाक जाय म्हूण दिवाडीचे लोक आक्रमक जाल्यात। पुलिसांच्या भुमिकेचेरूय ताणें दुबाव उक्तायला। अपघाताचे प्रत्यक्ष साक्षीदारांच्या दाव्या प्रमाण गाडी बायल चलयताली हो मुद्दो दिवाडकारांनी उखलून धरला। मुख्यमंत्र्यान हातूंत लक्ष घालचें आनी थळावो आमदार राजेश फळदेसायान लोकां वांगडा रावचें म्हूण तांची मागणी। घुमट हे लोकवाद्य गोयच्या लोक संस्कृतायेची वळख। मातयेपासून तयार केल्ल्या ह्या घुमटाक चवथीक लोक व्हडा प्रमाणात विकत घेतात। आयज पयली वरी ही घुमटां मेळनात। असोच एक चवथी दिसांनी घुमटां विकपी फोंड्या निरंकाल रावता। सुमार 20 ते 25 वर्सां सर्वोत्तम वेळगेकार चवथी दिसांनी घुमटां हाडून विकता। एक दीस जांबावले गेल्ले कडेन सर्वोत्तम आनी तांच्या इश्टान 5 घुमटां घेतिल्ली। तेन्ना सावन हो घुमटां विकपाचो वेवसाय ताणें सुरू केलो। ही घुमटां घेवपाक खुबशे लोक येवपाक लागले। हाडिल्ली घुमटां खंय रोकडीच खपतात अशें सर्वोत्तम वेळगेकाराचें म्हणणें। मुळगांव वाठारांत भर लोकवस्तीन बिबट्याचो संचार। लोकां मदीं भंय ह्या बिबट्याचो बंदोबस्त करचो म्हूण थळाव्यांची मागणी। मुळगांवा लोकवस्तीन बिबट्याचो वावर बरोच वाडला। रातच्या वेळार बिबटो एका पाळिल्ल्या सुण्याक धरून व्हरतनाचें दृश्य सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यान कैद जालां। भर वस्तीन भोंवपी ह्या बिबट्याक लागून लोकांची झेम गेल्या। ह्या बिबट्याचो बंदोबस्त करचो म्हूण लोकांची मागणी आसा। मुळगांवच्या तळेश्वर देवस्थान वाठारांत हो बिबटो भोंवता अशी म्हायती मेळ्ळा। 2 दिसां पयलीं ह्या बिबट्यान गौरीश परब हांच्या पाळीक सुण्याक व्हेलो। बिबट्याच्या वावरा विशीं रान खात्याक कळयलां। हालींच्या तेंपार गांवांनी बिबट्यांचो वावर वाडला। एनिमल रेस्क्यू स्क्वॉडाचे अमृत सिंगान सांगलें। उटंगराच्या पावसान सुमार 16 दीस कडशी मोपाच्या भुरग्यांक शाळेक तशेंच महाविद्यालयांत वचपाक वाट नाशिल्ली। कडशी पूल उदका पोंदाक गेल्ल्यान पुला पलतडच्या लोकांचो हेर गांवांकडेन संपर्क तुटिल्लो। दर वर्साची हीच स्थिती। लोक मात कागाळी करून करून थकल्यात। गोग्यांनी पावस पडल्यार पूल उदका पोंदाक वतात। खंयच वचपाक मेळना। कितल्योय कागाळी करून लेगीत कोणूच मनार घेना। कडशी पुलाचो विशय विधानसभेन प्रवीण आल्लेकारान काडिल्लो। ह्या पुलाक उंचाय दीत जाल्यार हो विशय सुटावो जातलो। नाजाल्यार पावसान भुरग्यांक शिक्षण सोडून अशेंच घरा बसचें पडटलें। कुडचडे पुलीस स्टेशनाचे 100 मीटर अंतरावेले दुकान सोमारा राती चोरांनी फोडले। चोरांनी कॅश फारोवपा सयत दुकानांतली सॉफ्ट ड्रिंकूय पिली आनी फुज्ज्यो काडल्यो। पुलीस फुडलो तपास करतात। चोरांक पुलिसाचो भंय उरिल्लो ना काय कितें असो आतां प्रश्न पडपाक लागला। हाचें कारण म्हळ्यार कुडचड्यार सोमारा राती चोरांनी पुलीस स्टेशना लागसारचें दुकान फोडलें। दुकान फोडून कॅश फारायलें आनी सॉफ्ट ड्रिंकूय पिली। पुलीस स्टेशना कडल्यान 100 मिटरावेली दुकानां जर चोर फोडून वचपाक लागलेले जाल्यार हाका आनी कितें म्हणपाचें सगलो राम भरोसे कारभार।
बाणस्तारी अपघाताक कारणीभूत थारिल्ल्या मर्सडीजाचो ड्रायव्हर परेश सिनाय सावर्डेकाराचो जामीन अर्ज कोर्टान मंगळाराक भायर मारलो. जामीन अर्ज न्हयकारिल्ल्यान परेश सावर्डेकाराची रवानगी परत कादयेन केल्या. 10 सेक्शन बाणस्तारी अपघाताक कारणीभूत थारिल्ल्या मर्सडीजाचो ड्रायव्हर परेश सिनाय सावर्डेकाराचो जामीन अर्ज कोर्टान मंगळाराक भायर मारलो. जामीन अर्ज न्हयकारिल्ल्यान परेश सावर्डेकाराची रवानगी आतां परत कादयेन केल्या. फादर बॉलमॅक्स परेरा हाका अटकपूर्व जामीन मंजूर जालो. अटक जाली जाल्यार ताका 20,000 बॉन्ड आनी एक साक्षीदार दितकच सोडटले अशी माहिती ॲडव्होकेट आयलान आंद्राद आनी ॲडव्होकेट विवियान आंद्राद हांणी दिली. छत्रपती शिवाजी महाराजा विशीं धार्मीक वादग्रस्त वक्तव्य केल्ल्या अडचणीन आयिल्ल्या फादर बॉलमॅक्सान मडगांवां न्यायालयान जामिना खातीर अर्ज दाखल केल्लो. गोंयच्या भोवतेक वाठारांतल्या घरांक वचपाक धड रस्तो ना, ते भायर तांची पांय वाटूय भाटकाऱ्यांनी आडयल्या. ह्या घरांक कमीत कमी 3 मीटर रस्तो बांदून तांकां वाट दिवची अशी मागणी विरोधी तशेंच सत्ताधारी पक्षाच्या आमदारांनी विधानसभेत केल्ली. हो विशय महसूल, नगर नियोजन आनी सर्वेक्षण खात्याक लागता. तेन्ना नगर नियोजन खात्यान दरेका गांवांत वाड्या खातीर आराखडो तयार करचो. ही तिनूय खातीं बरोबर काम करून हो विशय सुटावो करतली अशें आश्वासन महसूल मंत्री बाबूश मोन्सेरातान दिलें. आमदार आंतोन वाझ हांचे हस्तुकी कुट्टाळी प्रायमरी हेल्थ सेंटरान कॅज्युअलिटी ब्लॉकाचे उक्तावण जालें. पॅरादीप फॉस्फेट्स लिमिटेड आनी CSR अंतर्गत कुट्टाळे कॅज्युअलिटी ब्लॉकाचे उक्तावण जाल्ल्यान आमदार आंतोन वाझान उपकार आटयले. मंत्री महाराज न्ही ते जनतेचे सेवक अशें विधान मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें मंगळारा विधानसभेंत केलां. तशेंच जनता दरबार आनी सरकार तुमच्या दारी उपक्रम हे इलेक्शन स्टंट न्ही, ते कायम चालू उरतले अशें मुख्यमंत्र्यान म्हणलां. जनता दरबाराची गोंयाक गरज ना, दरबाराचे दीस आतां उरूंक ना. सरकार अशें दरबाराचें आयोजन करून मंत्र्यांक महाराज करूंक सोदता काय कितें असो प्रश्न केपेंचे आमदार एल्टन डिकॉस्टान मुख्यमंत्र्याक केल्लो. ह्या वेळार मंत्री महाराज न्ही ते जनतेचे सेवक, बरे प्रशासन दिवपाक हे उपक्रम चालीक लायल्यात अशी जाप मुख्यमंत्र्यान दिली.
मोपा स्किल डेव्हलपमेंटा वरवीं चालीक लायिल्ल्या वेगवेगळ्या अभ्यासक्रमांक आंतरराष्ट्रीय मान्यताय मेळोवन ह्या अभ्यासक्रमांतल्यान चडांत चड रोजगार मेळोवन दिवपाच्या हेतान सरकार काम करतले अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिल्या। केंद्रीय सिव्हिल एव्हिएशन मंत्रालया कडेन उलोवणी करून हो प्रश्न सुटावो करतलो अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें। मोपा स्किल डेव्हलपमेंट सेंटरा वरवीं 820 जाणांक 15 वेगवेगळ्या कोर्साचें प्रशिक्षण दिलां, जाल्यार प्रशिक्षण घेतिल्ल्या 90% प्रशिक्षणधारक्यांक मोपा विमानतळाचेर काम मेळ्ळां। उरिल्ल्या 10% ट्रेनिंग घेतिल्ल्या मनशांनी दुसरे कडेन काम करप पसंत केलां। ह्या कोर्साक आंतरराष्ट्रीय पावंड्याचेर मान्यताय दिवपा खातीर सरकार काम करतले अशें विधान मुख्यमंत्र्यान केलां। कसिनोन अतिक्रमण करून सरकाराच्या सुवातेर जायरातीचे तक्ते लायिल्ले। उच्च न्यायालयाच्या आदेशा उपरांत मंगळारा महापालिकेन कसिनोच्या ह्या बेकायदेशीर वावराचेर कारवाय केली। पालिकेच्या कर्मचाऱ्यांनी बांदकाम तशेंच दर्शनी जायराती काडून दिल्यो। मांद्रे मतदारसंघातले सरकारी शाळेची सामकीच अवतिकाय जाल्या। छप्पराक गळटी लागल्या, स्लॅब कोसळपाचे वाटेर आसा तेन्ना एकाद्रो अपघात जावचे पयलीं सरकारान हे शाळेची दुरुस्ती करची अशी मागणी थळावो आमदार जीत आरोलकारान केल्ली। शाळेच्या इमारतीची पळोवणी करून दिवाळीचे सुटयेन इमारत दुरुस्त करपाक लायता अशें आश्वासन मुख्यमंत्र्यान दिलें। एर इंडियाची विमान सेवा दाबोळीच्यान शिफ्ट केल्ल्यान प्रवाशांक त्रास जावपाक लागला। देखून ही विमान सेवा परती दाबोळी विमानतळार हाडची अशी मागणी फातोडेचो आमदार विजय सरदेसायान केल्या। लंडनच्यान दाबोळी विमान देंवताले तेन्ना प्रवाशांक ई विजा मेळटालो, पूण मोपा मात ई विजा मेळपाक कुस्तार जाला। तेन्ना मुख्यमंत्र्यान हातूंत लक्ष घालून हो घुसपा गोंदळ सुटावो करचो अशी मागणी विजयान केल्या। वाघ संरक्षित वाठार अधिसूचित करचो म्हूण सेव्ह टायगर संघटनेन मंगळारा मडगांवच्या नगराध्यक्षाक निवेदन दिलें। नावेली मतदारसंघाच्या 5 पंचायतींनी निवेदनां दिल्या। सगळ्यो पंचायती वाघ संरक्षित वाठार अधिसूचित करचो हे विशींचो थाराव ग्रामसभेन पास करचो अशें आवाहन आपाचे फुडारी प्रतिमा कुतिनोन केलां।
लोकांनी गोरवां रस्त्यार सोडची न्ही असो उलो पेडणेचो आमदार प्रवीण आल्लेकरान पेडणेच्या लोकांक मारला। भटक्या गोरवांक रस्त्यार सोडिल्ल्यान अपघात जातात आनी ह्या अपघातान खुबश्या लोकांनी आपलो जीव वगडायला। लोकांनी ह्या गजालीचेर लक्ष दिवचें अशें प्रवीण आल्लेकरान पशुसंवर्धन खात्यान दिल्ल्या गाडयांच्या उक्तावणा वेळार सांगले। पशुसंवर्धन खात्यान पेडणे पालिकेक 2 एनिमल हजबंड्रीच्यो गाडयो दिल्यात। ह्या गाडयांचें उक्तावण प्रवीण आल्लेकरांच्या हस्तुकीं जालें। चर्चिल ब्रदर्स फुटबॉल क्लबाक फिफान बॅन करूंक ना, ती फकत वावडी अशें स्पश्टीकरण क्लबाचे धनी चर्चिल आलेमांव हांणी दिलां। एका खेळगड्यान क्लबाचें नांव पेड्ड्यार करपाचो यत्न केलो अशें चर्चिल म्हणटा। इतले मजगतीं जो मेरेन क्लबाच्या खेळगड्याचे पगार क्लियर करिना तो मेरेन नव्यान खेळगड्याक घेवचे न्ही म्हणून फिफान क्लबाक सध्या बॅन केल्ल्याचें कळटा। गोंयकारांची व्हडा उमेदीची परब म्हळ्यार चवथ। चवथीक अजून 1.5 म्हयनो मायज आसा, मात गोंयच्यो चित्रशाळांनी गणपतीची मुर्ती तयार करपाची लगबग चालू जाल्या। चित्रशाळा रातभर जागपाक लागल्यात। अशीच एक दिवचल मालांतली ही चित्रशाळा पळोवया। गणपती करपाच्यो चित्रशाळा रंगपाक लागिल्ल्यान सगळे कडेन उमेदीचे ल्हार पातळा। आदी सावनूच गणपतीच्या मुर्तींक दादले आकार दितना पळोवपाक मेळटाले, मात आतां बायलां ह्या मुर्त्यांक आकार दिवन हातभार लायतना दिसून येतात। गोंयच्या कुमारवाड्या वयले मुर्तीकार कालिदास शेट हांचे चित्रशाळेंत तर तांची घरकान्न करुणा ही स्वता जागरण करीत गणपती करतना दिसून येता। प्लास्टर ऑफ पॅरिसाच्या मुर्ती आड सरकारान कडक कारवाय करपाक जाय अशी मागणी करुणा शेट करता। साळावले धरणाक लागून जमनी गेल्ल्या लोकांचो मोबदलो दिवपाक महसूल मंत्री आनी उदका स्त्रोत मंत्र्या कडेन उलोवन प्रश्न सुटावो करतले अशें सांगेचो आमदार सुभाष फळदेसायान सांगले। फाटल्या 45 वर्सां पयलींचो हो विशय जो सुटावो करपाक वेळ लागतलो अशें मंत्री सुभाष फळदेसायाचें म्हणणें। तिसवाडी वाठारांतल्या मानशेक खावटे घालून खाजन शेतां पेड्ड्यार करपाच्या विशया वेल्यान आमदारांनी शेतकी मंत्री रवी नायकाक जाप विचारली। शेतकी खातें फकत बांद घालता पूण उदक सोडप काय ना हाचेर देखरेख दवरप हें मामलेदाराचें काम। इतलें सांगून शेतकी मंत्र्यान हात वयर काडले, पूण वेंझीन मंत्र्याच्या ठोस आश्वासनाची मागणी केली। तेन्ना मामलेदाराक सांगात तो तुमचें काम करतलो अशें शेतकी मंत्री रवी नायकान सांगलें।